घोळबाबडनो आयच्या दिसा पत्तून हांव तुमकां जेजूच्या नांवान येवकार दिवया. मातसो वगत आमी मागणें करया. सोम्या जेजू, तूं जावन आसा इसत. तुज्या उतरा वरवीं तुवें आमकां सत उगडापे केला. उलय सोम्या, तुजी साकरां आमी आयकता आनी तुज्या सता वरवीं सोम्या तूं आमकां स्वतंत्र कर. तुज्या सता वरवीं सोम्या तूं आमकां संस्कारलेली कर म्हूण आमी मागता. अर्गा तुका सोम्या, अर्गा तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. भाग्यन लुकान बरयलेल्या शुभ वर्तमाना वयलें वाचप. हांवें स्वर 11. तो एक देंवचार काडटालो आनी तो मुणको आसलो, पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगळो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेलझेबूल देंवचाराच्या परदाना उदेशी हो देंवचार काडटा. हेर ताची परिक्षा करूंक सर्गावेली एक खुना ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतना वळखून ताणें अशें तांकां म्हळें, दर एक राज फांटून आपणाचेर झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घरार घर मोडोन पडटलें. म्हणटच सैतानूय फांटून आपणाचेर झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें धरतलें. बेलझेबूलाच्या पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. जर हांव बेलझेबूलाच्या पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटच तेच तुमची न्हीद करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बळिश्ट हात्यारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका आरोयत तेन्ना जे हात्यारांचेर तो पातयेतालो ती सगळीं काडून घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागा ना तो म्हजे आड आसा आनी म्हजे बारी पुजायना तो शिंपडायता. देवाचें उतर हे. ह्या वाचपान मगाळ बाब जेजू आमकां 3 सतां दिता. पयलें सत म्हळ्यार मगाळ बाब देवाचें राज आयज आमचे मदेकात आसा. देवाचें राज आमचे लागीं आसा. देवाच्या पदवेन हांव देंवचार काडटां जाल्यार जेजू म्हणटा, देवाचें राज तुमचेशी पावलें म्हूण दाखोवन दिता. तर आयज मगाळ बाब देव राज करता आनी ह्या आपल्या राजान काळोखाच्या पदवेंतली सबार जाणांक सुटका दिता. दुसरें सत म्हळ्यार मगाळ बाबडानो हें राज जावन आसा जेजूचें. जेजून आपल्या कश्ट मरणा आनी जिवनपणा वरवीं देंवचाराक हारयला. आपलें रगत वारून जेजून देंवचाराक हारयला आनी आयज जेजू देंवचाराक बांदून ताच्या ताब्यांत आसलेल्यांक सुटका दिता. आनी देखूनच आयच्या दिसाचें वाचप म्हणटा, देंवचारा वन दुसरो एकलो बलिश्ट येता आनी ताची हात्यारां काडून घेता आनी ताचो माल वांटता. आनी हो जावन आसा जेजू. जेजूच्या रगतान आनी जेजूच्या नांवान आयज आमकां दर एका काळोखाच्या बांदपासांतली सुटका मेळटा. आनी तिसरें जावन आसा मगाळ बाब सत की पवित्र आत्म्याचें राज आयज आमच्या मदेकात आसा. हे देवाचें राज आयज तुका आनी म्हाका जावन आसा पवित्र आत्म्याचें राज. आनी देखूनच सुमी जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव देवाच्या पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार म्हणल्यार पवित्र आत्म्याच्या पदवेन हांव देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज खरेंच तुमचेशी पावलेशें जालें म्हणटा, दाखोवन दिता. आनी देखून मगाळ बाब आयच्या दिसा ही 3 सतां जेजून आमकां दिल्यान ती स्विकारून जेजूच्या नांवान आमी सुटका जोडून घेवया. आमी सांगाता मागणें करुया, कित्याक
आमी जेजू बागा आसा आनी आमी जेजू बागा जेजू सांगता आमी पुंजायता, आमी एकठांय करता ह्या देवाच्या राज्यान अदीक आनी अदीक भाव भयणांनी येवच्यात. तर ह्या वेळार मगाळ बाबणनो आमच्या जिवितान जिन्सां भासांचे बानपास आसात. आत्मीक बानपास घडयेक ते अवगूण, वायट संवयो, ते आत्मीक उणेपण आमच्यान पयस करूंक जायना. ते आमी जेजूच्या आदीन करुया. तशेंच आमच्या काळजान मनान जें कितें आमकां थार दिना, काळजा मनाचे बानपास, भिरांत, दुबाव, मनाची दास्ती, एकसूरपण, आपणाच विशीं उणेपण भोगप, तशेंच कुडीचे बानपास, जी पिडा इतलीं वर्सां वखदां घेवनय बरी जावंक ना, ज्या पिडेचें मूळ मेळना, ज्या पिडेक वखद लागना, ती आमी जेजूच्या आदीन करुया. थंयच आमच्या कुटुंबान आनी फॅमिलींत आसा ते बानपास, आडावट, दुस्पोट आनी आमच्या जिवितांत आनी फुडारांत आसा ते बानपास, त्यो आडखळ्यो, त्यो अडचण्यो ह्या वेळार आमी जेजूचे हातीन घालुया. पळय बापा, आयज तूं रास करताय आनी तुजो पूत स्वामी जेजू क्रिस्त तुज्या उजव्याक बसला. जेजूच्या रक्तान हे सर्व आमच्या जिवितांतले बानपास एकान एक कांय एक सोडिनासतना आमकां ठावे आसात, आमकां ठावे नात, ते जेजूच्या रक्तान बांदून सगळे वाटेन आनी संपूर्णायेन बांदून ताच्या पांया तळा तूं मस्ती आनी तांचो नाश कर आनी आमकां सुटका दी म्हूण आमी परतून मागता जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवाक आमी उलो मारुया, कित्याक रोमकारांक बरयल्ली चीट 10 वळ म्हणटा, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक उलो मारता तांकां सोडवण मेळटली. सांगाता आमी जेजूचें नांव उच्चारुया. जेजू, 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 जेजू. सोम्या पाटय तुज्या पवित्र आत्म्याक. पवित्र आत्म्या वरवीं तुजें राज सगळ्या पदवेन आमकां भोगोंक दी. पवित्र आत्म्या वरवीं तूं आमकां स्वतंत्रताय दी. आत्म्यान आनी आत्मीक जिवितान तूं आमकां थीर कर. आमच्या काळजान, मनान आनी आमच्या चिंतनांनी, भावनांनी तूं आमकां संतोश भरीत कर. सवस्काय दी, मोगान भर. आमच्या कुडीन तूं आमकां भलायकी दी. आमच्या घराब्यान तूं एकवट आनी मोग मायपास तूं बांदून हाड आनी आमच्या फुडाराची वाट उक्ती करून दी. आमचो फुडार तुज्या उजवाडान भरलेलो आनी बरेपणान भरलेलो जावंक दी. आमच्या फुडारान आनी जिवितान तुजें राज, उजवाडाचें राज सगळ्या भोरतेन तूं आमकां भोगोंक फावो कर. हालेलुया. अर्गा तुका सोम्या, 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 अर्गा तुका सोम्या. ये पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितान देव, काळजान भिराट कर. तुका आमी आमच्या हात उबारता. तूं आमकां ह्या वेळार हात लायत आनी सोडयताय.
तुका अर्घां दिता सोम्या, तुका महिमा दिता. तूं रास करताय सोम्या. तुज्या राजवटके वरवीं सोम्या तूं ह्या वेळार आमकां सुटका दिताय. हय सोम्या, तूं आमकां दर एका बानपासांतल्या सोडयताय. कित्याक तुज्या राज्यान सोम्या सदांच तूं आमचें मागणें आयकताय. बरें तें तूं आमकां फावो करताय. पवित्र आत्म्यान तूं भरताय. आनी ह्या वेळार सोम्या तूं आमकां दर एका बानपासांतले मुक्त करताय. ते बांदपास जेजूच्या रक्तान बांदून ताच्या पांया तळा शेवटिताय. आनी ह्या वेळार तूं आमकां पवित्र आत्म्यान भरताय. तुज्या पदवेन भरताय. तुजें उजवाडाचें राज तूं आमकां फावो करताय देखून आमी तुका वाखाणटा. राजवडकी तुका सोम्या, राजवडकी तुका सोम्या, पदवी तुका सोम्या, पदवी तुका सोम्या, पदवी तुका सोम्या, पदवी तुका सोम्या, अधिकार तुका सोम्या, अधिकार तुका सोम्या, अधिकार तुका सोम्या, महिमा 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 तुका सोम्या, स्तुती 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 तुका सोम्या, वाखाणी 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 तुका सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिबा हरा रामा हरा शकिदिरी रामा हरा रा रिबा दिरी रामा हरा शकिदिरी रामा हरा सिदिदी दा 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 लाबा हरा रामा हरा रा दा 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 हर गा तुका सोम्या, महिमा तुका, वाखाणी तुका, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. अनोद बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. मगाळ बाबडानो गरज म्हूण तुका भोगता जाल्यार पोत्तून हें मागणें कर. 2 पोटी, 3 पोटी, 4 पोटी, 5 पोटी, 100 पोटी. आनी खरेंच सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका सुटका मेळटली. पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुका सुटका मेळटली. आनी देवाचें राज अदीक आनी अदीक तूं भोगोवंक पावतलें. अर्गां तुका सोम्या, वाखाणी तुका सोम्या. देव बरें करूं. देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुज्या जिवितान आसूं. हालेलुया.